सरकारान आपले खरे रूप दाखवून दिले काल की सरकार एक सालाजारशाही ह्या विवा पोर्तुगालाचो एलर्जी आहा पूण सालाजार जे भशेन वागतालो ते भशेन सरकार वागूंक लागला हे सरकारान दाखोवन दिले. मोहनदासान नंतर तुमकां सांगला प्रिसिडन्स कितले आहा ते आमकां खूब जाणांनी सांगला की प्रशांत नाईक जो आमच्या पक्षान आहा ताणे आनी रॉड्नी फर्नांडीस आणि रॉड्नी पेरेरा ताणे भट्टा कमिशन रिपोर्ट म्हळ्यार मार्क स्कॅन्डलाक तो रिपोर्ट मेळनासलो म्हणून पत्रकां उडयली. मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे आशिल्लो ताजे मागीर कोंकणी एज्युकेशनाक चर्चील उबो रावलो आनी जेन्ना खलपान ताका विचारलें मुख्यमंत्र्याक राणेक की वो चर्चील खंय आहा कित्याक मेळना ताणें सांगलें आपल्याला आर्मी घाल्या नेव्ही घाल्या आपल्यान इतले पुलीस घाले हे घाल्या तो आमकां मेळना म्हणून तो चर्चील थंय उबो रावन सांगना पळय स्पिकर सर आपूण आसा हें जाल्लें आहा हो प्रेसिडंट आहा. तिसरें मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार इंग्लीश वाय कोंकणी जाय मायभास जाय ह्या मनोज पर्रीकराचे लिडरशिपीच्या अंडर हे एज्युकेशनाक असोच बोवाळ जाल्लो. सो बीजेपी आपल्याक कांय खबर नाशिल्ल्या भशेन वागप ना आनी सुदिनाक 27 वर्सांची सिलेक्टीव एमनेजिया जी जाल्या म्हळ्यार ताका विसर पडटा ह्यो वस्तू विसरलो तो दुसऱ्यो सगळ्यो यादी येता अशें जावंक जायना. आनी गोंयचे लोक पिशे न्ही गोंयचे सुसंस्कृत नागरिकांनी पळयलेले आहा की सरकाराक जाय जाल्यार तांकां वळ करून तांकां सोडूं येता अशें पूण सरकार एक पॉयंट दाखोवंक सोदताले. पॉयंट कितें की आमी तांकां एक राती भितर बंदखणीन दवरतले म्हणून आनी तांणी तांकां एक राती बंदखणीन दवरले बिहायंड बार्स एक्चुली बिहायंड बार्स आनी जी सेक्शनां लायिल्लीं ते सेक्शनांनी तांकां 24 आवर अरेस्ट जावन तांकां पर्सनल बॉन्डाचेर सोडचें पडटा. जेन्ना ते बेल एप्लाय कर हांवें तांकां सांगिल्लें की आसूं म्हणून कितें हांगा लोक स्ट्रायकार बशिल्ले हांगा पुलीस स्टेशनाचेर लोक रातचे बशिल्ले तांकां सगळ्यांक बायलांक बिलांक त्रास जावचो न्ही म्हणून तांकां बेल घाल म्हणिल्ली. तेन्ना आमचो IAS ऑफिसर कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर दोनूय IAS ऑफिसर आहा हे नाच जाले बेपत्ता आनी जे आमी काडपाचे आहा बायोडेटा सगळो भायर. जेन्ना बर्च ट्रेजेडी जाल्ली तेन्ना कोणाचो रोल कितें आशिल्लो कोण खंयच्या ऑफिसरान कशें भायर सोडले हें सगळें आतां एसेंब्ली जावन काडपाचो आहा. कित्याक गोंयकार जेन्ना चार्ज जावन 27 दीस जाले सरकार जागो जायना सरकारचें फक्त एटेन्शन ड्रॉ करपा खातीर एक सिंबॉलीक एक्शन करता. कितें घाल ताणी पेपर कसो उडयला प्रशांतान पेपर उडयलेले ताणी फक्त हें अशें धरलां इतलेंच आमकां न्याय दिया. न्याय कसलो की येवन आमचे कडेन उलया इतलें म्हणून सरकार करपाक तयार ना. आनी मंत्री सारको रागार मुखेलमंत्र्याक स्पिकराचेर रोल आपल्यान घेतलो. हाऊस इज अंडर द स्पीकर हाका भितर उडय मुखेलमंत्र्याक सांगप न्ही तें पूण हें सगळें ताणें दाखयलें. खरें रूप दिसलें तांचें की एक ऑप्रेसिव्ह रिजीम होस्टायल टू द पीपल आयकुपाक तयार ना लोकांचें हें सगळें रूप तांणी दाखोवन दिलें. आनी ते कितें मागतात ते मागतात की आपलो जागो जंय हस्ती विसर्जन जाता तो जागो राखून दवरचो आपले देवूळ राखून दवरचें गणपती विसर्जन जाता तें राखून दवरचें हे सगळे आमचे हिंदू धार्मीक विधी ह्यो राखपा खातीर ते डिमांड करतात. आनी गांव एक आहा बरोबर वॉलंटरीली सारके स्पॉन्टेनियसली सावड्डे बंद जाले हांगा लोक आयले आनी पुलीस स्टेशनाचेर बसले. हें सगळें जावन सरकाराक कितें दिसता की हें भायर येवपाक जायना. सरकार इन्सुलेट करूंक सोदता सॅनिटायज करूंक सोदता. सॅनिटायज करून जावचें ना. डिस्कशन जावंक जाय. ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट जाय ड्रिंकींग वॉटर कोणाक तें उदक वतलें सांगा बरें तांकां. तुमी सांगनासतना केन्ना वयना पंच येवन आपल्याक मेळप पंच तुमच्या पक्षाचो पंच लोकां बरोबर ना आतां तो पंचाक सांग फाल्यां उबो राव इलेक्शनाक थंय पळोवया खंयचे कोण मतां मारता तेन्ना. सो अशी परिस्थिती ना. पूण बीजेपीक संवय कितें जाल्या की ओपोजिशनूच ना. हांव ताका सांगूंक सोदता तें एक की ओपोजिशन गोंयांत जितें आहा आनी हिंदू लोक म्हणटा तांकां तुमच्या ग्रांटेड घेवंक जायना. आमी बी हिंदू आनी आमचे बरोबर हिंदू लोक आहा आनीक सावड्डे मतदारसंघात नाल्ल म्हणटा तो लोकांक वळखीचो आहा श्रीफळचे हाजे पयलीं यश
नाल्लाक मेळिल्लें आहा. सो आतां सावड्ड्या मतदारसंघात आमी इंट्रस्ट घेतले आनी हो इश्यूच न्ही आनी कितले इश्यू तांचे आहा थंय सामके सगळे इश्यूचेर आमचे एटेन्शन आतां आसतलें आनी लोकांक न्याय मेळपाक जाय. ही दादागिरी म्हणटा ती चलची ना. आनी हें क्लियर कट ही मेसेज आहा. तांचे हांव अभिनंदन करता. ताका त्रास पडलो पूण ताणी आपले ते सरेंडर जाले ना, ताणी बेल घेतली ना, ते पर्सनल बॉन्डाचेर सुटिल्ले आहा आनी ताणी आपली ठाम मुद्दो दवरला की आमी जें कितें केलां तातूंत आमकां अपॉलॉजेटीक कांय जावपाची गरज ना. आमी अतिरेकी न्ही. आमी हाजे पयलीं बीजेपीचे बूथ एजंट आशिल्ले, बूथ लिडर आसले, बूथ कितें म्हणटात ते अध्यक्ष आशिल्ले, ते आतां ओवरनायट अतिरेकी जावंक शकना. हें ताणी सांगिल्लें आहा आनी हांवें तुमकां हिस्ट्री सांगल्या खंय खंय हें जालां. इवन पर्रीकाराच्या त्या टायमार हें जाल्लें आसा, चर्चिलान केल्लें आहा आनी मार्क्स स्कॅन्डलाक प्रशांत नायकान आनी रॉडनी पेरेरान केल्लें आहा. काल एक सावड्डेच्या आमदारान काल एक स्टेटमेंट दिलो की आपल्याक ह्या बंदरा बद्दल फुल डिटेल आसा आनी आपल्याक चड खबर आसा. तुमकां कितें दिसता आमदारान एक प्रेस घेवन सांगचें लोकांक? ना खबर आसा आनी ते तुजे कडेन दवरप हें कितें एग्जामीक बसपाचें ना. खबर आहा जाल्यार उलय म्हणून. लोक जर हें सादें वस्त न्ही, लोक जर प्रोटेस्ट करता तूं थंय यो, लोकांचें आयक कितें तें, आनी तुका जर चड खबर आहा जाल्यार सांग उलय. कोणे हाडयला कोणे आनी आमकां खंयची खास जालें आनी आमी गेले अशें कांय ना. तें कोण येना, लोकांनी आमकां आपयल्या म्हणून आमी गेले थंय. आमी थंय सोदूंक वचूंक ना कबुलाव करपाक. लोकांनी आपयल्या, तुमी कॅर करना लोकांक, तुमकां कितें तरी पडलां आसतलें आनी ताजे खातीर तुमकां लोकांचें पडूंक ना. तुमकां आनी खंयचो इंट्रस्ट चड आहा. नाजाल्यार लोकांचे इश्यू लोक एज्युकेट करता तुमी वचना कित्याक? आसूंक शकता. पळय हांवूय राजकारणांत ना की तुका पर्टिक्युलर कोण मनशाची एलर्जी आहा, पूण जेन्ना पब्लीक इश्यू जाता, जेन्ना दुसरे पक्ष येवपाक लागतात तेन्ना गांव एक जाता. इतलें आसूनय तुमी तांकां लिगार करना म्हळ्यार तें जावंकूच ना. ते नाच अशें म्हणून तुमी करतात तेन्ना नॅचरल रिएक्शन जातलें न्ही. आसूंक शकता की आमदाराक ह्या प्रश्नाचेर म्हायती आमचे परस चड आहा, आसूंक शकता. पूण ती म्हायती घेवन बसून कसो फायदो? लोकां कडेन उलोवंक जाय. म्हायती आमकांय सांगूंक जाय की बाबा हें तुमी सांगता तें चूक, सांगा मरे तुमी तें. आनी हें सगळें देवूळ बुडोवन हस्ती विसर्जन करता तें बंद करून, गणपतीचें विसर्जन करता तें बंद करून, हें सगळें बंद करून जर बरें जावपाचें आहा तें सांगा मरे तें कशें बरें जालें. सांगूंक नाका तें सांगनासतना कशें कळपाचें? आयडिया घालप तुज्या मनांत कितें आहा तें आमी आमकां करची म्हणून हें कितें? आज 1.5-2 वर्स जाले आमी ह्या बंधाऱ्याच्या नांवाचेर आमी आतां लढो मारतात. हे 1.5-2 वर्सां आमी RTI पेपर कलेक्ट म्हणत किंवा CMाक मेळपा म्हणत, गणेश गांवकार आमचे आमदारा म्हणत, सुभाष फळदेसाय म्हणत किंवा काब्राल म्हणत, हेंकां सगळ्यांक जेन्ना आमी मेवळे आनी तांकां सांगलें, डिटेल्स सांगली बाबा हो तुमचो बंधार म्हणटा पळय हो एक मिळावो पुरती ना, तर हो 3 मतदारसंघाचे जे किनारपट्टीचे जे आमची शेतां भाटां आसा ते देवळां आसा, घरां आसा, देवस्थान वाळवंट आसा, संगमेश्वर देवूळ आसा, पुरुषमाळाचें देवूळ आसा, तशें आमचें वस्ती विसर्जन आसा, सरान सांगले कडेन आसा सगळ्यांक. तशेंच कितलेशेच आमचे ते विशयाचे म्युनिसिपालिटीनी आसात ते फुट्टले आनी कशे प्रमाणान फुट्टले आनी कशें आहा आनी तुमी जे करपा सोदतात करतात ते चुकीचे, ते कशे पद्दतीन चुकीचे करतात हें म्हणून सांगलें. बरें तेंचे ते टॅक्निशियन इंजिनियर कोण आसा पळय WRD तेंचे फुडें वचून गेले आनी तेंचे तांकां सांगलें आमी तुमी जें करतात हें बरोबर ना आनी हें चुकीचें कशें सांगलें तें डिटेल्स तांकां सांगले कडेन आसा. तुम्ही फक्त सरावंडींग कित्याचेर अभ्यास केलो ना बाबा, कितली लाख जमीन तितून पाण्या खाली वतली, कितली घरां पडटली, कितली भाडे येता हेजेर तुमी अभ्यास करना, फक्त उदक हाडपाचें आनी तुमी तें हें करपाचें आसा. तेन्ना हें सगळें तांकां आमी समजून सांगून पसून ते जेन्ना आमकां आयकना जबरदस्तीन काम तेन्ना चालू केलें तेन्ना आमी तें काम हाडायलें आनी मागीर धरणे आंदोलन बसले. आमी 1 दीस 2 आठवडे 15 दीस जाले कोणी येना, कांय करना तेन्ना मागीर आमकां पूण आमकां आमकां एक प्रोत्साहन मेळोन जालें की विजय सरान आमचे प्रोत्साहीत केलें, आमकां सपोर्ट केलें. आमकां बाकी जे कांय ऑपोजिशन पार्टीचे तेणी आमकां हें केलें तें एक प्रोत्साहन जालें आनी ते वेजीचेर म्हणजे आतां हें कशेंच आमकां आयकपा ना, कांय हें करपा ना. तेन्ना मागीर आमी अशी स्टेप घेतली की कितें तरी करपाक जाय, कितें आमी कोणाकय सांगना. हरशीं आमी कितें जालें अशें विजय सर सारकें कोणाक आमी एडवान्स कितें करताले, पूण हेजेर आमी कितें केलें सगळें सस्पेंड दवरलें.
सगळे सस्पेंड कोणाक हें करतात आनी सडनली आनी दुसरी गोष्ट आमी जाल्यार म्हणटा चुकी केली ना अशें म्हणटा कित्याक आमी कांय चुकी करना जेन्ना सीएम सांगता जेन्ना फाटले जेन्ना आमचे पणज्याक आंदोलन जालें तेन्ना तेणें सांगला तुम्ही अशे लोकांच्या बंगल्यार मोर्चा काडून रस्त्यार चळवळ करून आनी हें करून तुमचे प्रश्न सोडपाना तुमचे प्रश्न सुटले योग्य त्या जाग्यार सरकारचे योग्य ते जागे आसात त्या जाग्यार या तुमी आमी योग्य त्या जाग्यारच गेले आनी आमचे प्रश्न आमी मांडला आमी कांय करूना आमी कितें गुण करूना कांय करूना आमी तुवें म्हणजे तुवें गेले उतर आमी ते हें केलां तुवें जें सांगलां तुमी योग्य त्या जाग्यार आनी तुमचे प्रश्न मांडात आमी थंयच प्रश्न आमचे तुमचे फुडें मांडले आनी आमी कांय गुण करूना आनी दुसरो जो तूं जें कितें म्हणटा पळय की आमी जे अतिरेकी जे म्हणटा ते आमकां लेबल मारला पळय जर आमचे सारके आमचे अतिरेकी जाय आज गोंयांत गोंय भरचे तुमी आतां बेकायदेशीर आतां ते प्रोजेक्ट लोक हिताचे विरोधीचे तुमी प्रोजेक्ट हाडटात लोकांक माथ्यार लागतात आज गोंयभर लोक चावून उठून उठल्या आतां हें कोण हे अतिरेकी जाले म्हणजे आज गोंयाभर तुमचे विरोध जर लढटा जाल्यार अतिरेकी तुमकां जाय तशें करून तुमकां मनमानी करून जर गोंयच्या लोकांनी जाय तुम्ही आम्ही बरे आणि आम्ही तुम्ही विरोध केला आम्ही अतिरेकी आणि तो आता सुभाष शिरोडकरांचो एक स्टेटमेंट काल सरान तांकां विचारलें पळय उदकाचे डायरेक्ट ताका क्रॉस केलें सरान तांकां विचारलें ना तेणें सांगलें कितें हो उदक सामको लोक तेणें कशी काल भावनेन काडून उलयलें पळय सांगता मनीस म्हण कितले डोंगेर कितले नाटक तो पळया की आपूण हें उदक लोकांक व्हरता म्हणून पूण जेन्ना तेजेर आमी अभ्यास केलो ह्या बंदराचेर आमी अभ्यास केलो आनी तीच माहिती आमकां विशा सरा वचून दिले कडेन आसा तेणेंय तेचेर अभ्यास केला आनी तेजेर तेणें कांय प्रश्न विचारले कडेन आसा तांकां तेन्ना आमी केन्ना अभ्यास केलो तितून एक थेंब बसून तो हांव आतां शिरोडे लोकांक सांगून सोदतां बाबा जो तुमचो जो आतां WRD मिनिस्टर आसा तो तुमच्या नांवान जो पळय उदकाचो जो प्रचार करता उदक तुमी म्हणटा तितून बाबा तुमकां एक थेंब बसून ना तुमकां जो उदक आसा ते आतां पळय म्हळ्यार सारकें थंयसर वयली माटी म्हणजे व्हडले व्हडले हें करून केलां आडान डेव्हलप थंय कितें तो प्रोजेक्ट हाडटा आनी खंयची तर फॅक्टरी हितून येना आनी तूं तर इतलें 60 MLT इतली लाख उदक तूं तर थंय शिरोड्या लोकांक पिवपा व्हरता हें न्हंयचे डायरेक्ट काडून तुवें तें सांठोवपाची खंय कॅपेसिटी तुजी आसा 60 MLT उदक सांठोवपाची खंय ती कितें टाकी बांदून दवरली तुवें बरें तितलें तें फिल्टर करून लोकांचे पती प्लांट बांदला कांयच ना तूं पायप घालता आनी डायरेक्ट उदक व्हरता हेजो ते खंय तरी लोकांनी खंय तरी प्लांट व्हरता हें स्थिती जाता आनी आतां हांव तर आमच्या आमदाराचे उलयता ना तेणें म्हणटा तें आतां तें साहेबान सांगले कडेन आसा की तेणें पूर्ण अभ्यास केले कडेन तुवें तर इतलो अभ्यास केला तेजेर तुका सगळें खबर आसा जाल्यार इतले दीस आतां देड 2 वर्स जालीं त्या सुद्दां 20-25-26 दीस जाले आतां आमकां जाल्यार एक दीस तुका टायम मेळना बाबा येवन ते आमकां सांगपाक हेजेर आपण अभ्यास केला तुका आमकां त्रास नाही तूं आमकां सांगना पण हेजो अर्थ असो जालो की हें जें आतां पळय जें सरकार आसा तें लोकहिता विरोधीच चलपाक लागला तुमी आज तुमी म्हणटा जर आतां एसएमडी सारके जे लोक हिताच्या लोकां विशयाची बरे करपाचे विशय जाता जाल्यार हे विशय घे आनी सॉल्व करा लोकांक नाका आनी सॉल्व करा आमी लास्ट 2 वर्सां जाली ही लढाई मारता बंधाऱ्याची तो बंधारे 400 कोटीचो जावन आसा आनी तो जेन्ना आमी तितून स्टडी केली ते बंधाऱ्याक सगळे इलिगलिटीज आशिल्ली तेंचे कडेन कसली परमिशन नाशिल्ली आनी जे आमी RTI घालताले तेजे अजून पर्यंत टील डेट आमकां डॉक्युमेंट्स मेळना गव्हर्मेंट आमकां दिवपाक रेडीच ना कित्याक तेणी आमी रिप्लाय केला जे आमगे मेन आशिल्ले डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन सगळे आसा सगळे एविडन्स आसा सो तेणी आमकां केन्नाच दिले ना म्हणून लास्ट कितें जालें तेणी फर्स्ट टायम तेन्ना चालू केलो 2 वर्सां पयलीं तेन्ना तेंचा आमी बंद उडयलो तांकां सांगलें रिक्वेस्ट केलें लोकां प्रेजेंटेशन ताका लोकांक विश्वासाक घे आनी हें करा म्हणून कित्याक आमचे थंय भाटां आसा देवळां आसा बाकीचे घरां आसा सगळें आसा सो जेन्ना आमी ते सगळें स्टडी केलें जाल्यार हे मॅक्झिमम जागा बुडपाची आज कोणा जागा बुडटली खंयची जागा बुडटली तुमी सांगा न्हू लोकांक कसली जागा बुडटली ती थंय आमचे गणपती विसर्जन आसा अशे खूब इश्यू जाले मागीर आमी ते आतां 2 वर्सां लास्ट फ्रस्ट्रेट जावन आमी ते आंदोलनाक बसले कित्याक तेणी चालू केलें सकयल गणपाचें आमगेले हितून आमचे देवस्थाना हितून सो तेणी आतां कितें केलां NOC एकट्याले घेतल्या चौगले म्हणटा ती कंपनीची आनी खणटा भरले कडेन तेंका तें पसून खबर ना खंयचे पण खंयचे तूं आपूण आमी खणटात आनी कितें सो हे सगळे आमी हे करूनच मागीर सगळे कितें म्हणटा ते फ्रस्ट्रेट जावन मागीर आमी आंदोलनां बसले आतां कशें आसा आमदार येवपाक जाय आमदार येयंकच ना आमचो गणेश भाव आसा तो येयंकच ना आमी कितें करपाचें लास्ट मागीर आमकां हो स्टेप घेवपा पडलो की आमकां आमचे हितून विधानसभे वचून ते आमकां हें मांडपा पडलें सो हितून तशें आमी कितें प्रॉपर्टी डॅमेज करपा ना आनी एक वायलंट करपा आमी गेले नाशिल्ले तुम्ही एक भाजपाचे कार्यकर्ते आसले तुमकां मनाक कशें दिसता जेन्ना मुख्यमंत्र्यान तुमकां आतंकवादी म्हटलें तेन्ना तेंच म्हणटा न्ही आमी सगळ्यांक खबर आसा आमी कोणा कार्यकर्ते कशें कितें आसता आमी ओपनली रावले कडेन आसा आमी खंय पयलीं केन्ना केलें ना खंय रावल्या त्या उपकार रावल्या आनी सांग जिद्दीन रावले कडेन आसा
पूण एक खरें वायट दिसलें काल सीएमान पसून एक तो वर्ड यूज केलो टेररिस्ट म्हणून मेंटेलिटीचे लोक म्हणून. सो हे आयकपाक खरें वायट दिसलें कित्याक आमी थंय कितें गन घेवन गेले नाशिल्ले, कितें बॉम्ब घेवन गेले नाशिल्ले, आमी एक खाली पेपर घेवन गेल्लो आनी तो दाखयलो, 1-2 मिनटां दाखयलो आनी आमकां मागीर भायर काडलें. आता इतलें जावन आतां आंदोलन तुमी तीव्र करतले, कितें करतले? हय पळय, आंदोलन जो पर्यंत आमकां बंधारो स्क्वेर जायना, आमकां तेंगेलें प्रेजेंटेशन नाका म्हणून आमी ऑलरेडी तेंका सगळे 8 डिपार्टमेंटां इन्क्लुडींग सीएमा पसून आमी लेटर रिटर्न दिले कडेन आसा की आमकां हे प्रेजेंटेशन नाका आनी कांयच नाका म्हणून, आनी तुमचे बाकीचे कसलो प्रोजेक्ट आसा तो थंय नाकाच म्हणून WIDचे. कित्याक WIDचे आमकां विश्वास ना. कित्याक तेणी पयलीं आमकां सांगलें 30 मेळटी म्हणून, मागीर 50 म्हणून सांगलें आनी पयर तेणी आमी लेटर केल्यार 60 मेळटी म्हणून. हो कोटी कितलो आशिल्लो, कोटीचो जो तेजो कॉस्ट आसलो 280 आशिल्लो. मागीर थोड्या दिसांनी आयकलें सरांनी तेन्ना तितून स्टडी केली तर 400 कोटी म्हणून. म्हणजे हे सगळे फ्रॉड आसले कडेन आनी आमकां तेंचेर विश्वास उरले ना WIDचे, कित्याक ते फाल्यां कितेंय करूं शकता थंय. सो आमकां जो पर्यंत हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना टोटली तो पर्यंत आमी फाटीं सरपाना. कित्याक हेचे पयलीं आमी फर्स्ट टायम जेन्ना गेल्ले प्रोजेक्ट हो बंद जालो तेन्ना आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें की हो प्रोजेक्ट म्हणटा तो मिरवगां जावपाच ना, आनी तेणी सातेरी देवाच्यान घेवन शपथ घेवन सांगले कडेन आसा. आनी तो प्रोजेक्ट थंय बसना हेंय तेणें सांगले कडेन आसा. तेन्ना आमी कितें जालें, एक ट्रस्ट आशिल्लो आनी ओरली आयकलें आनी आमी थंय त्रासां पडले. सेकंड टायमूय तेंच जालें. आतां थर्ड टायम जाल्यार आमी ना, आमी जो पर्यंत आमकां स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमी थंयचं आंदोलन उठपाना. आनी हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तुमी जाता तितले बेगीन हो स्क्रॅप करात आनी हे सर काबार करून उडयात. सुभाषान खातीर शपथ घेतलेली. हय, तेणी शपथ घेवन सांगलेली हो प्रोजेक्ट म्हणटा मिरवांगा येवपाना म्हणून. आमी गेल्ले, आमचो एक फोंडल्याचो गांव आसा, फोंडल्याचो एक गांव आसा, आमी एक 10 जाण आसा, तुमी कोणाक विचारपाक शकता फोंडल्या म्हणजे. तितून हांव गेल्लो, ताका विचारलें सर हो प्रोजेक्ट तुमी कॅन्सल केलो न्हू, हो शिफ्ट कित्याक केलो. तेणी सांगलेलो हो जो प्रोजेक्ट आतां जो एक्झिस्टिंग चालू आसा थंय म्हणपाला एलिमेंट बसना. सगळे आशिल्ले, CA आशिल्ले, सगळे इंजिनियर्स आशिल्ले, सगळे ऑफिसर आशिल्ले. कोणी शपथ घेतलेली? सुभाष शिरोडकर. सुभाष शिरोडकर देवाकडे उलोवंक लागला. हो, तेणी शपथ घेवन सांगलो मिरवगां म्हणतो प्रोजेक्ट येना म्हणून. तुमी कोणाक विचारूंक शकता आमगे गांवचे. हांव तुमकां दिता थंय कोण कोण गेले ते हांव सांगता न्ही. ते देवा शपथ घेतली म्हणटकीर कोणाकच बिलीव जाता न्हू आनी हें जावन. पूण आमगे ती ग्रेट मिस्टेक जाली की आमी ते इन रिटर्न घेतला म्हणून. पयर आमी तशेंच WID मोर्चा घेवन गेले. मोर्चा गेले आमी चिंतूनच गेले कितें आसता रिटर्नच घेवन येता म्हणून. सो तेणी रिटर्न आमी ते 30चे मारलेले इलिगल 2 कडेन आनी आतां जो एक्झिस्टिंग आसा ते दोनूय पुरोवपाचे तेणी आमी रिटर्न दिले कडेन आसा. केन्ना दिल्ले? लास्ट मंडे. आयज एक वीक जावन गेलो, तेंगे हाजो पत्तोच ना. फोन केल्यार सांगता कोण हो आयकना, कोण तो आयकना, असले सगळे काणी सांगत आसा. आतां हें करपाचें कितें आमी? रिटर्न दिवन समज तुमी आमकां हें करनात, तुमचें काम हें करिनात जाल्यार कितें करपाचें? मिराबाद गांवचे जे बंधाऱ्याचें आंदोलन आसा 25 दीस कंप्लीट जालां. सरकार दखल घेना, डिपार्टमेंट येवन वासपूस करना WID म्हणून आमचे सिनियर आपा नायक, युवा नेतृत्व आतांच उलोवपी उपेंद्र नायक, तशेंच सागर नायक उर्फ हेमंत, तशेंच उमेश नायक हे हो मिराबादचो बंधाऱ्याचो विशय घेवन विधानसभेक पावले. आनी आयज ह्या विशयाचेर आमी जेन्ना गोवा फॉरवर्ड पार्टी प्रमुख विजय सरा कडेन मेळ्ळे तेन्ना विजय सरान ताबडतोब मिराबागाक व्हिजीट दिली आनी सविस्तर जे कितें ह्या बंधाऱ्याचो 3 मतदारसंघाक सांगे, सावड्डे, कुडचडे ह्या मतदारसंघाक सायड इफेक्ट कितें आहा ते सगळें जाणून घेतले आनी जाणून घेवन योग्य मार्गदर्शन केलें. खरेंच बरें दिसता गोंयचे जी लोकशाही राखपा खातीर विजय सराक वावुरता. खरेंच सॅल्यूट. आयज पळयता जे गोंयांत 2022 साकून जे मुद्दे आसा, जे संविधानाक दवरून फुडें वचपाचे मुद्दे आसा, आयज आमी पळयता विशय जो आसा हो सावड्डे मतदारसंघ आमदाराचो. आमदार हो गोंय राज्याच्या असेंब्लीचो स्पीकर आसा आनी स्पीकरान म्हटलां आपल्याक सगळें खबर आसा, आपल्याक सांगपाची गरज ना. म्हणजे कितें खबर आसा? 4 वर्सां जालीं. तुका समज सगळें खबर आसा, विशय चालीक लाय. आतां विशय आसा बंधाऱ्याचो, हो मेजर विशय आसा सावड्डे मतदारसंघाचो. आतां दुसरो विशय सावड्डे मतदारसंघाचो मोले पंचायती फळसकट्टा गांवांत एक ट्रिटमेंट प्लांट, एक त्या 2 वर्सां पयलीं
कोंबडी फार्म घालपा खातीर एनओसी दिल्ली पंचायतीन. आयज त्यांनी फार्माचें रुपांतर एक तो गार्बेज हाडून तेचे पासून सारें तयार करता आनी जवळ जवळ दिसाक 10 टन गार्बेज हाडटा आनी तेजे पासून सारें तयार करता आनी थंय फळस काडटा म्हणटा ती लोकवस्ती आसा आनी लोकवस्तीक तो सारकें डिस्टर्ब करता. लोकांचें जिवन आसा तो आतां 1.5 वर्स जाले लोकांक जगपाक कठीण ह्या परिस्थितीक आयला. ते वाठाराचे फळस काडटाचे मोलेचे लोक आमदारा कडेन परतो येता पूण आमदार तो विशय सोडना. आज तो गंभीरतेन सांगता, आपल्याक सगळें खबर आसा, तिडकेन सांगता. आनी आयज विधानसभेक आमचे भाव गेल्ले मिराबादचे, तेंचेर तो FIR करपाक लायता पर्वरी पुलीस स्टेशनार. आनी पर्वरी पुलीस स्टेशनार काल 15 वरां चौकशी केली. जाल्यार 15 वरां कंटिन्यू एकेका वरान चौकशी केली. म्हणजे जशें कितें विजय सरान म्हटलें तें चौकशी करप 15 वरां केली आनी 15 वरां करून सुद्दां आयज तेंचेर कलम 170 लायला, कलम 155 लायला. FIR नोटीस दिल्या आनी सांगला फाल्यांच्यान डेली पुलीस स्टेशनार येवपाचें. हांव सरकारा कडेन मागता, मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, हे सगळें लक्ष घालून हे जे कितें पळय केलां हे ताबडतोब मध्यस्थी करून हे कॅन्सल करचे, तांकां त्रास करचे न्ही. त्यांनी गुन्हा केला ना, फक्त तुमचे दोळे उगडायल्या. जो बंधाऱ्याचो मिराबागच्या सायड इफेक्ट कितें आसा, तुम्ही हे सगळें बंद करून FIR केसी बंद करून येवन मिराबागच्या लोकां कडेन आंदोलन जे करता, कित्या खातीर करता, महिलांवर कित्या खातीर रस्त्यार आयल्या ते पळोवचें लक्ष घालचें आनी तो विशय ताबडतोब सोडचो हे सरकारा कडेन मागता. सरकाराक न्हिदलेलो आसा, म्हणजे आमी सदांच म्हणटा न्हिदलेल्या मनशाक उठोवपाक बरो तो उठ्ठलो न्हीज कंप्लीट जातरी, पूण जो न्हिदेचें सवंग करता ताका उठोवपाक विजय सरदेसाय जाय. आनी फुडल्या वाटचालीक गोंयांत विजय सरदेसाय जाय मुख्यमंत्री जावपाक जाय. ही गोंयकारा कडेन हांव कळकळीत विनंती करता. आयचे जे लढ जो आसा विजय सरदेसायचो आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी जे वावुरता, टीम जी वावुरता ते पळोवन खरेंच बरें दिसता, म्हाकाय बरें दिसता. आनी फुडें आमी सदांच आमकां उलो मारा, आमी सदांच तुमचे बरोबर आसतले. या फुडें विजय हो प्रोटेस्ट जो आहा तो तुम्ही टेक ओव्हर करतले. हो जो प्रोटेस्ट सध्या चल्ला तो तुम्ही टेक ओव्हर करतले. टेक ओव्हर म्हणजे उतर सारकें न्ही. टेक ओव्हर म्हणजे कंपनी टेक ओव्हर. आमचो फुडें व्हरतले. पूर्ण पाठिंबो तांकां आसा आनी तांची जेन्युइन ग्रीवन्सीस आहा. म्हाका इतलें वचून दिसता की बरे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट तांकां गायड करतात. तांकां अभिजीत प्रभुदेसाय असलो मनीस ताणें पूर्णपणान हो इशू शिकिल्लो आहा. तांकां म्हाका दिसता जस्टीस फेर्दीन रिबेलान हे इशून इंट्रस्ट घेवचो, कित्याक इशू जेन्युइन आहा. आनीक जे 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स आहा तातूंत वचून बसता हो. इट इज एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट meant to disturb the socio-cultural and religious sentiments of the people. हे जाता, एक क्लियर कट तातून येता. तो म्हजो उलो आहा जस्टीस फेर्दीन रिबेलार की तांणी हो इशू हातांत घेवचो. कित्याक राजकारणी जेन्ना भितर पडटा तेन्ना तातूंत राजकारण आहा म्हणटा. पब्लिकाक आमी सपोर्ट करतलेच, आमी पॉलिटिशियनूच आनी आमी पॉलिटिक्स करपाक आसाच. पुणून genuinity of the issue is when people who are above politics take over this issue. आणि असे इशू तांणी घेवंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तांकां क्रेडिबिलिटी चड आहा राजकारण्या परस. पयर बाबू अर्गांवकरान म्हणल्यार तें सगळें आयकलां तुमी. बेसिकली तो सांगूंक सोदतालो की आज क्रेडिबिलिटी क्रायसीस राजकारणांत आयिल्ली आहा. कोण खंय आहा तें कळना, कोण कोणाक सेट जाला तो कळना. आनी ताजे खातीर मुखेलमंत्री पसून जो असो नॉर्मली सारको थंडपणान सगळे इश्यूज हाताळटा ताजे आज काल दुसरेंच रूप दिश्टी पडलें. आनी तें रूप वॉज टेकिंग ओवर द रायट्स ऑफ द स्पीकर. हावजान स्पीकर इज सुप्रीम. हाजे पयलीं आमचो मुखेलमंत्री स्पीकर जाल्लो. ताका खबर आसूंक जाय की मुखेलमंत्र्याक हाका भितर उडयतले. दिस इज नॉट हीज पावर्स, these are powers of the speaker. And Honorable Chief Minister has been speaker before. Maybe ताका ते सिच्युएशन येवंक ना. एक हांव मानता की जें कितें केलां
ते अनकन्व्हेन्शनल आशिल्ले. पूण अनकन्व्हेन्शनल करपाची पाळी कित्याक येता? कित्याक कंप्लीट तुमी ताका निग्लेक्ट करता. ते आसून लोक नाच म्हणटात तुमी. म्हळ्यार मिरा बाग म्हणटा तो इश्यू ताजेर उलोवपाक तयार ना कोण. आनी एजिटेट करता ते लोक ते कितें पिशे. काल साऊथ गोंयचो MP तोय लोकप्रतिनिधी, ताकाय लोकांनी मतां मारिल्लीं आहा तेंची. ताणें थंय येवन पार्टिसिपेट जाल्लो आहा, ताका वालोर दिवंक जाय. खूब पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर, आम आदमी पार्टीचो स्टेट प्रेसिडेंट वाल्मिकी नाईक, ताणें भितर गेला, अमित पाटकर, सगळ्या भितर सरल्यात. इट्स नॉट अबाउट टेकिंग ओवर, इट इज अबाउट फुल्ली बॅकिंग द एज्युकेशन अँड सीइंग दॅट जस्टीस इज डन. And for justice to be done, I call upon Justice Ferdinand Rubelo also to take interest in this. हे आजकाल जे आंदोलन चालू मिराबागाचे 27 दिसांनी आंदोलन जाताले आणि काल विधानसभेक या आणि जे एक स्टेप घेतली मिराबागकरांनी की कसं जाता की जेन्ना कोणूच आयकना सरकार जेन्ना भैरी उरता तेन्ना अशी काही स्टेप्स घेवचे पडटात आणि ती स्टेप्स हांणी घेतली आणि हातूंत नविदाद कांय ना. जे काही जाण उलयताले असेंब्लीचेर कितें उलोवपाचें हांव उलयना कित्याक मागीर रोखडें म्हणलें हरकोपांग जालो आनी हें जालो तांकां कितें तरी शिल्ड करपा जाय. पूण एक गजाल आसा की काही मंत्री उलयले, काही जाणां म्हणले की अशें जावप बरोबर न्ही. हें हाजे पयलींय जाल्लें आहा. हाजे पयलीं मार्च स्टँडर्डा वेळार पत्रक उडयल्या आनीक कोंकणी एज्युकेशनाकय उडयल्ली आसा आनी आतांय मिराबागकरांनी केलां तें बरोबर केलां. कित्याक तितून चूक कांय ना. जेन्ना भैरी जेन्ना उरतात तेन्ना भगत सिंगान सांगलां की भैऱ्याक जर हें उरपा जाय तर बॉम्ब स्फोट जावपा जाय म्हणून. सो हांगा बॉम्ब स्फोटाचो प्रश्न आशिल्लो. काही जाण बोलाले टेररिस्ट, तांच्याच एक वेळाच्या कार्यकर्त्यांक हे टेररिस्ट म्हणटात आनी भितर उडोवपाचें पळयतात. दुसरो प्रश्न असो आशिल्लो की ज्यो काही घटना घडल्यो, कोण अटक करात आनी कितें करात अशें म्हणजे काही जे तावतावान उलयले, सभापतीच्या कार्यक्षेत्रांत येता आनी अशें केन्नाय जालें ना. हाजे पयलीं जेन्ना जालां, हाजे पयलीं जेन्ना हें उडयलां तेन्ना सभापतीन आपल्याचे अधिकार पुलिशे कडेन दिले नाशिल्ले. सभापतीन आपूण तेन्ना फ्रॉयलान माशा सभापती आशिल्लो, तेन्ना बाकीच्या वेळारय सभापती आशिल्ले, त्या सभापतीन स्वता निर्णय घेतिल्लो. आनी एक गजाल अशी आशिल्ली की सभापतीक फुल्ल रायट आशिल्ले निर्णय घेवपाक आनी सभापतीन हें करप. पूण पयलीं टायम अशें गोंयाक एक पॉयंट घातलो की सभापतीन आपल्याक हांकां पुलिशीच्या हातांत दिलें. ते सामकें बरोबर नाशिल्लें की पुलिशीक हातांत दिवप. कित्याक ते कोण क्रिमिनल्स न्ही किंवा हे न्ही, ते एक आपल्याल्या जेन्युइन मागणीसाठी आयिल्ले. दुसरें हांव हांचें मुद्दम अभिनंदन करता कित्याक हे सेटिंग केल्ले ह्यांनी आंदोलनांनी जायत जाणांनी तुम्ही पळय होतं की सेटिंग करप ना, पुलिशी जमप आपल्याक कांय करनाका, हे करनाका. हे गव्हर्नमेंटा कडेन सेटिंग करनासतना स्वताच्यो भावना दुखोवल्यो म्हण स्वयंस्फूर्तीने केल्लें आंदोलन. नाल्यार आमी भितर येता, शो करता, आमकां कांय करनाका अशें न्ही. आमकां त्या देखून एक दीस रावची पडली. सो फाटले काही आंदोलन जर पळयत आनी हे जर पळयत तर लक्षांत येतलें की हे सेटिंग न्ही. सो हांव तांचें परत अभिनंदन करता आनी आमच्या अध्यक्षाक सांगता की तांचे हार घालून स्वागत करपाचें की तांणी जें भोगलां आनी त्या लोकांसाठी भोगलां ते. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.